कितें आसा टीबीचो आमी डायग्नोज करपाचो प्रयत्न करता थ्रू टेस्ट एक्सरे. सो टीबी हे कितें आसता एक खोकली येवप 2 आठवडे वयर खोकली किंवा कमी सुद्धा तांकां सांजे वेळार जोर येता लॉस ऑफ एपटायट म्हणजे जेवण तांकां वचना वजन कमी जाल्लें आसा सांजे वेळार जोर येता अशे 10 सिमटम्स आसात. ते सिमटम्सान जर ते लोक येता आसत कॅटेगरी जाल्यार तांच्यांनी हांगासर अवश्य येवचें. मागीर कोणाक डायबिटीस आसा जाल्यार कोणाक HIV आसा क्रॉनीक इलनस आसा जावं कोण ढिल्लान काम करता आनीक डायबिटीस आसा सांगलें. सो अशे जे वल्नरेबल ग्रूप जे आसा न्ही तांकां हें कितें जावपाची शक्यता जास्त आसा. म्हणटकूच ह्या लोकांनी सुद्दां हांगासर ह्या सोयीचो लाभ घेवचो. अशें जर आमी सगळ्यांनी जर एकंदर जर एक्सरे मारून घेतलो पळयलें जाल्यार आमकां कळून येतलें की बाबा तांकां टीबी आसा वा ना. आनी एकदां जर तांकां कळ्ळी अशें म्हणून जर डायग्नोज जाता जाल्यार भिवपाची अशें कांय न्ही. म्हणजे तांकां डायरेक्ट ट्रिटमेंट मेळटा आनी ट्रिटमेंट मेळ्ळें म्हणटकच तातूंत तो मागीर पेशंट बरो जाता. इतलो बरो जाता की ट्रिटमेंट घेवन जवळ जवळ 1 ते 2 म्हयन्यान तो ट्रान्समिशन बंद करता. ती ही प्रामुख्यान बरी गजाल आसा. म्हणजे कितें करता तो मनीस खोकून समजा आयन डायग्नोज जर उरलो जाल्यार तो बाकीच्यांकूय हेर लोकांक ट्रान्समीट करूंक शकता. म्हणटकूच हांगासर ह्या कॅम्पेनाक हेजो लाव इतल्यांकूच घेवपाक जाय की एकंदर आमकां पेशंट पॉजिटीव मेळ्ळें आनी एकंदर तांकां आमकां ट्रिटमेंट मेळ्ळें जाल्यार लास्ट फायनली आमचे एकंदर सगळे पेशंट